माझी मोगाळ भाव भयणांनो, तर आयचो विशय जावन आसा देवाचें उतर पार्ट 3. तर आमचो हे देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें सायबा जेजू देवा आदार दी आमकां समजपाक तुजें उतर म्हणटा तें कितें आनी तुजे उतरा भितर कशें रावंक, तुजे उतरा भितर कशें जिवंक आमकां आदार दी म्हाजी दोनया देवा. आनी तुजे उतरां प्रमाण आमकां चलोंक मागता म्हाजे जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन आमेन आमेन. तर म्हाजे भाव भयणांनो, आमी जाणून घेवया. असो इल्लो फांसूच वयता थंय देवाचें उतर म्हणटा थंय मॅथ्यू 5:19 म्हणटा, therefore anyone who set aside on one of the least of these commandments and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever preaches these commands will be great in the kingdom of heaven. म्हणजे माझो देव सांगता, जेजू सांगता, ह्या पवित्र पुस्तका भितरलें धाकटें उतर लेगून तुमी तें काडशात आनी तुका जाय तशें तूं घडोवन तूं जर तें काडून तूं प्रीच करशी, तूं तें उतर तितूंतलें मदलें जें हांवें पवित्र पुस्तका भितर जें बरयलां वा तुमकां कोडीत केलां तितूंतलें एक बारीकशें उतर लेगून तूं काडून प्रीच करशी जाल्यार तूं त्या स्वर्गींच्या राज्या भितर सारको लिस्ट वील बी द इन द किंगडम ऑफ गॉड. स्वर्गींच्या राज्यांत तूं सारको धाकटो जावन आसतलो. आनी तेंच उतर एक देवाच्या उतराक सारको गोड दवन सारको तूं शिकोवशी वा कोणाक सांगशी जाल्यार तूं स्वर्गींच्या राज्या भितर व्हडल्यांतलो व्हडलो तुका मान आसतलो. ओके. तर आतां आमी म्हाजे मोगाळ भाव भयणांनो, जें तुमकां हांव सांगता म्हाजें हांव कांयच सांगना. हें सगळें पवित्र पुस्तकां वयलें देव कितें सांगपाक सोदता, त्या देवाच्या उतराक कितलो मान आहा आनी तें देवाचें उतर कितें, तें देवाचें उतर कोण जावन आसा तेजेर आमी नियाळ करया आनी तेजेर आमी मातशी इल्ली सोजमीकाय घेवया. चल आतां मुखार या. आतां जॉन चॅप्टर 15:7 म्हणटा, इफ यू रिमेन इन मी and my words remain in you, you may ask whatever you want, it will be given to you. जर तर तूं म्हाजे भितर रावशी आनी म्हाजें उतर, थंय तें देवाचें उतर, आनी म्हाजें उतर तुजे भितर आसत जाल्यार तूं कितेंय माग, तें जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तूं कितेंय माग तें तुका फावो जातलें. तुका तें मेवतलें, मेवोंकूच जाय आनी तें तुका मेवतलें. त्या भावार्थान तूं मागशी जाल्यार. हें देवाचें उतर सांगता. म्हाजें उतर तुजे भितर आसत जाल्यार देखून ती आमी उतरां पवित्र पुस्तकांतलीं सगळीं उतरां जाण जावपा जाय. तें उतर कितें सांगपा सोदता तें. मागीर मुखार म्हणटा हिब्रू चॅप्टर 4:12 म्हणटा, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, देवाचें उतर इज अलायव्ह, तें जिवें उतर, एंड एक्टीव, आनी एक्टीव आहा तें उतर, म्हणल्यार सामकें चालू आहा. एक्टीव म्हणटा तुका हांव कोंकणी कसो सांगतलो, इन म्हणल्यार सारकें चालू, म्हणल्यार आमी भोंवताय कशीं, चलताय कशीं, ते भाशेन सारकेंच एक्टीव आहा, काम करता तें उतर. आनी दुसऱ्या उतरान तुका सांगपाक गेल्यार देवाचें जिवें उतर जिवें आहा आनी तें काम करता. शार्पर देन एनी डबल एज स्वॉर्ड, एक तलवार आहा, ते तलवारीक दोनूय वाटेन दार आहा, दोनूय वाटेन ते तलवारीक दार आहा, हे सायडीन आनी ते सायडीन. इट पेनेट्रेट्स इवन टू डिवायडींग द सोल एंड स्पिरीट, तें सामकें भितर वयता, आमचे भितर आमचो प्राण आनी वोत्म्याक तेच्यान सेपरेट करपा जाता. प्राण म्हणल्यार जीव
तो जीव आनी वत्म दोगूय बाराबर आसताय त्या पासून ते सेपरेट करता इतले पावर त्या उतराक आनी ते उतर जावन आसा 2 दारेची तलवार आं सगळे आमचे जॉयंट बीट सगळे तेणें सेपरेट करूंक शकता तें उतर आनी आमच्या काळजा भितर कितें आहा तें सगळें तें उतर रीड करूं शकता इतली ती पदवी आहा ती उतराक तर हें देव सांगता हें देवाचें उतर देखून हांव परतून कितें म्हणटा देवाचें उतर कितें सांगता देवाचें उतरां कशें सांगता आतां मुखार या 2 तिमोथी 3 no 2 Timothy 3:16-17 ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ म्हणजे देवान दी सगळे स्क्रिप्चर पयत पुस्तकांत जो स्क्रिप्चर बरयला ते सगळे देवान तितून देवाचो उस्कार आहा देवान ब्रीथ केला तितून देवान आपलो श्वास बोल्ला आपलो उस्कार त्या उतरां भितर बोलला ते स्क्रिप्चर भितर एंड इज युजफूल फॉर टिचींग आनी ती सगळीं उतरां शिकोवण दिवपाक ती गरजेची रिब्युकींग आनी ती सोजमीक आमी घेवन कोणाक आमी रिब्यूक करूं शकता रिब्यूक म्हणल्यार ताका आमी तापसाणी घालूंक शकता तशें करपाचें न्हू हें अशें ध्यान अशें सांगलां ती तेजे वयल्यान आमकां तें मेवता आनी कोणाक करेक्शन करपाक आमकां ते देवाचे पवित्र पुस्तका वयल्यान आमकां आदार मेवता आनी खरें म्हणल्यार आमी आमच्या जिविता भितर आमचें जिवीत आमी देवाचे पवित्र पुस्तका प्रमाणे चलोवंक जाय त्या पवित्र पुस्तका भितर सगळें आमकां दिलें वयलें कितें दिलें ना अशें ना कशें चलपाचें कितें करपाचें हूंय वयचें न्हू तें सगळें पवित्र पुस्तका भितर दिलें त्या प्रमाणे आमी चलपाचें देखून ती पवित्र पुस्तक आमकां बऱ्याक पडटाय ते देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आनी ते आमकां ट्रेनूय करता आनी ट्रेनींग इन रायचसनस आनी ते स्वता भितर आमकां चलपाक आमकां ट्रेन करता तें पवित्र पुस्तक सो दॅट सर्वंट ऑफ गॉड मे बी ट्रुली इक्विप्ड फॉर एवरी गूड वर्क सो देवाचे मुण्यार जे कोण काम करता तेंकां सगळ्यांक सगळे भाशेचे हत्यारान आमी रेडी रावपाक बरें काम करपाक ते आमकां ती सगळीं ती देवाची उतरां आदार दितात आमकां सगळे वाटेन आमकां घोटाय मेवता देवाच्या उतरां प्रमाणे तर आतां साम 119 साम 119 आनीक चॅप्टर 119 वर्स 105 म्हणटा युअर वर्ड्स इज अ लॅम्प फॉर माय फीट तुजी उतरां म्हाज्या पांयाक कांदील आमी कांदील घेवन भोंवताय न्हू आमी काडका भितर वयता एक आमच्या हातीन एक कांदील आसता आनी ती कांदील आमकां कितें करता ती लायट ती आमकां उजवाड दिता युअर वर्ड्स इज अ लॅम्प फॉर माय फीट एंड लायट टू माय पाथ सो ती आमी कांदील आमी हातीन धरून घेवन भोंवताय ती आमकां कांदील आमकां आमच्या पांयांक ते उजवाड दिता त्या पांयांक आमी हातीन धरून भोंवताय आनी ते आमकां वाट आमकां चोवपाक आनी मुखार वचपाक ती देवाची उतरां त्या उतरां प्रमाणे आमी आदार देवाचे उतर आमकां आदार दिता त्या उतरा प्रमाणे चलपाक सो जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 22 म्हणटा डू नॉट मेरली लिसन टू द वर्ड एंड सो डिसीव युअर सेल्फ डू इट वॉट इट से म्हणल्यार सांगता चोय देवाचें उतर अशें उकला बे वयल्यावर तूं आयकोनाका अशें वयल्यावर आमी कितें कोत्ताय अशें वयल्यावर घेताय उकला बी घेताय तशें करिनाका म्हणटा आनी तुका तूं घात कोन्न घेयनाका चोय देवाचें उतर आमी ह्या कानान आयकताय त्या कानान उडयताय चिंताय म्हाजे मोगाळ भाव भयणानो आनी तूं तुकाच घात कोत्ता तशें घात कोन्न घेयनाका एंड डू वॉट इट से देवाचें उतर कशें सांगता न्हू ते प्रमाणे कोर आनी ते प्रमाणे चल तेंच देवाक जायें हें गरजेचें हेंच आमचें जिवी देवाक जेजू क्रिस्ताक हेंच जायें सो म्हाजे भावा म्हाजी भयणी हेजें नियाळ कोर आनी जर हें सगळें हितूनच आहा तर मुखार आतां सांगता मुखार सगळें येतलें तुमकां जशें हांव मुखार वाचता सगळें कूड जातलें तशें साम 119 वर्स 9 म्हणटा हाव कॅन अ यंग पर्सन स्टे ऑन द पाथ ऑफ प्युरिटी एक यंग भुरगो कसो एक पवित्रपणान जिवंक शकता बाय लिवींग अकॉर्डिंग टू द वर्ड सो देवाचें उतर सांगता एक यंग भुरगो आपलें पवित्रपण देव तो कसो जिवंक शकता म्हणल्यार तो देवाचीं उतरां आयकून देवाच्या उतरांचें नियाळ करून तो आपलें पवित्रपण जिवीत जिवंक शकता आनी ते 100% इजी जाता जायना अशें कांय ना कित्याक तें प्रॅक्टिकली म्हाज्या जिविता भितर घडोवन येयलां आनी तें हांवें चयलां
आनी इट इज 100%. जेन्ना देव तुका आदार दिता, तूं कितलोय तूं जावं पोजडपणान जिवन दी, तूं कितलोय तूं जावं तूं वायट हितून तूं जिवन दी, पूण जेन्ना देव तुजेर आशिर्वाद घालता तेन्ना तुका सगलो आदार मेवता, तूं सगळे हितून तूं भायर सरता. आतां लूक चॅप्टर 11:28 कितें म्हणटा तें चोया. आतां ब्लेस रादर आर दोज हू हियर द वर्ड ऑफ गॉड एंड ओबे इट. लूक चॅप्टर 11 वर्स 28 आनी मार्क चॅप्टर 3 वर्स 35. ना लूक चॅप्टर 11 वर्स 28 म्हणटा, ब्लेस rather are those who hear the word of God and obey it. म्हणजे तो सारको कृपेन बोललोलो तो सॉरी ब्लेस आशिर्वादान बोललो तो सारको, जो कोण देवाचें उतर आयकता आनी त्या उतरा प्रमाणे चलता. आतां हें उतर देवान जेजून कित्याक म्हणलें काय, हेजेर तुमकां एक धाकटी हांव वेरी शॉर्ट स्टोरी हें सांगता. तें फॅक्ट सारकें की तेज्या पयलो तो वर्स आहा तो जेजून हें उतर म्हणलें. कित्याक काय म्हणल्यार एक दीस सोबे जेजू शिकवण दीत आसता, सगळे लोकांक शिकवण दीत आसता, तेन्ना सडनली कितें जाता, जेजूची भाव भयणां, जेजूची माय माधव मेरी, ती सगळीं जेजूचे भाव ती सगळीं जेजूक मेळपा येताय. तेन्ना एक मिनट ना सॉरी हें दुसरें, जेजू सोबे माजोर शिकवण दीत आसता त्या टायमार एक वस्तुरी एक बायल कितें म्हणटा, ती बायल म्हणटा ते सोबे माजार जेजूची उतरां आयकता म्हणटा, तें व्हडलें कितलें हेजें आसतलें, सॉरी तें कोंकणी हें कितें म्हणटाय, ब्लेस्ड म्हणल्यार सामकें आशिर्वादान भरलेलें आसतलें. जे व्हड्ड्यान तुका दूद पिवयलां आनी त्यो गोरब कितलो आशिर्वादान भरलेलो, ज्या गोरबान तुका आपले कुसव्यान तुका जल्म दिलो, कुसव्यान तुका दवलो आनी तुका तेणें जल्म दिलो. म्हणल्यार इन अनदर वर्ड ती वस्तुरी कितली ब्लेस आसतली. त्या उतराक हें जेजू म्हणटा, त्या उतराक जेजू म्हणटा ब्लेस रादर आर दोज हू हियर द वर्ड ऑफ गॉड. त्या उतराक जेजू म्हणटा तेज्या पेक्षा चड आशिर्वादान बोलली तुमी. पळय आतां आमी रोमन कॅथलीक लोक, आमकां माधव मेरी म्हणल्यार सगल्यांच्यान व्हडली सारकें वय. तर आतां जेजू कितें म्हणटा तेज्या पेक्षा, आनी माधव मेरी ब्लेस एमंग ऑल वुमन, सगल्या वस्तुरे मदीं ती सारकी कृपेन बोललेली, आनी जेजू कितें म्हणटा, तुमी जर म्हाजें उतर आयकताय, जो कोणूय जावं तो, जो कोण देवाचें उतर आयकता आनी देवाच्या उतरां प्रमाणे चलता, तो तेज्याकूय ब्लेस, तोवूय ब्लेस, नॉट तेज्याकूय तोवूय ब्लेस, म्हणजे सगळीं ब्लेस. जी कोण देवाचें उतर हें हांव कित्याक सांगपाक सोदतां, कित्याक काय म्हणल्यार देवाचें उतरां प्रमाणे चलप, तेजीं उतरां आयकप आनी तेज्या उतरांचेर चलप, त्या उतराक कितलो मान आहा तो. सायबीण मांयक इतलो मान आहा, तर तूं तें उतर आयकशी आनी त्या उतरा प्रमाणे तूं चलशी जाल्यार तूंय ब्लेस म्हाजे भावा, तूंय ब्लेस म्हाजी भयणी. हांव तें सांगपाक सोदतां. त्या उतरा प्रमाणे चलोंक, त्या उतरा प्रमाणे जिवंक, आनी तें उतर जावन आसा जेजू. समजलें. आनी तेच परी मागीर आनी एक दीस जेजूची तशी सोबे माजार, जेजूची माय, जेजूची भाव, जेजूची भयण सगळे मेळोंक येताय. तो मुखावेलो चॅप्टर खंयचो, मार्क 3:35. तेन्ना मागीर ते आपोस्तलान सांगता, जेजूक सांगताय, तुजी माय येयल्या भायल्यान, तुजो भाव येयला, तुजी भयण येयला तुका मेळपाक. तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, जेजू म्हणटा, अरे म्हाजो भाव कोण, म्हाजी भयण कोण, म्हाजी माय कोण, तुमी कोण, तुमी जो कोण देवाचें उतर आयकता आनी त्या उतराचेर पाळ दिता. चोय त्या उतराक कितलो वालोर आहा तो. म्हाजे भावा, म्हाजी भयणी, फटोवं नाकाय. तुज्यान देवाक फटोवपा जायना आनी तूं तुकाच फटोवन घेयनाका, स्वता जाणा जावन घे.
देवाच्या उतराचेर कोण पाळ दिता आनी कोण ते देवाच्या उतरां पोड म्हण चलता, फकत आयकले म्हण जायना. आयकले ह्या काना आयकले त्या काना आयकून सोडले म्हण जायना. त्या उतराचेर चलपाक, त्या उतराक कितलो मान आहा आनी तें उतर म्हळ्यार कितले स्वर पदवीदार उतर तें तूं चिंत. ओके, आतां मातशें मुखार या. तर मुखार म्हणटा Isaiah 48. The grass withers and the flowers fall, but the word of God endures forever. म्हळ्यार तें तोंड तें सुकोन वयतलें आनी ती फुलां सगळीं भावून वयतलीं. तें तोंड सगळें सुकोन वयतलें आनी फुलां सगळीं भावून वयतलीं. पूण म्हाजें उतर, देवाचें उतर जें हांवें तुमकां दिलें ती म्हाजी उतरां ही सदांच आसतलीं. ही उतरां सासणाक आसतलीं. ही देवाचें उतर सांगता. आनी मुखार या. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 35 कितें म्हणटा? हेवन एंड द अर्थ वील पास अवे, बट माय वर्ड वील नेवर पास अवे. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 35 आनी लूक चॅप्टर 21 वर्स 33. दोनूय कडेन हेंच म्हणलेलें आहा. म्हणल्यार अंत्रोळ, हेवन म्हणल्यार अंत्रोळ आनीक अर्थ म्हणल्यार पृथ्वी. अंत्रोळ आनी पृथ्वी ही दोनूय सोरतलीं म्हणजे पास अवे. बट माय वर्ड वील नेवर पास अवे. पण म्हाजें उतर केन्नाच सोरचें ना. चय देव सांगता ही अंत्रोळ आनी पृथ्वी ही दोगूय सोदतलीं, ही नाच जातलीं. पूण हांवें दिलोलें उतर, म्हाजी उतरां तुमचे कडेन उलयलीं तीं उतरां ती केदीच सोडचीं नाय. ती हांवें थिंगाच आसता तशींच आसतलीं. आतां मुखार साम 18:30 म्हणटा. साम चॅप्टर 18 वर्स 30 म्हणटा. एज फॉर गॉड, his way is perfect. The Lord's word is flawless. He shields all who take refuge in him. म्हळ्यार म्हणटा ही सगळीं देवाचें देवाचे रस्ते सगळे. एज फॉर गॉड्स वे इज परफेक्ट. ते देवाचे रस्ते सगळे स्वताचे जावन आसाय, सारके परफेक्ट जावन आसाय. आनी द लॉर्ड्स वर्ड इज फ्लॉलेस. म्हणल्यार निर्बेल भांगरा भाशेन. निर्बेल भांगरा भाशेन म्हणल्यार कितें? आतां एक भांगर कोडयलें म्हणल्यार 24 कॅरेट्साचें सारकें प्युअर भांगरा भाशेन देवाचें उतर म्हणटा. इतलें फ्लॉलेस. ही शील्ड ऑल हू टेक्स रिफ्यूज इन हिम. तो सगल्यांक राखण दिता. जे तेजे भितर कोण राखण घेता न्हू, सगल्यांक राखता, सांबाळता. हें देवाचें उतर सांगता. आतां प्रोवर्ब्स 30 वर्स 5 म्हणटा एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज फ्लॉलेस. देवाचें देवान उलयलेलें एक उतर सगलें तें भांगरा भाशेन सामकें निर्बेल भांगरा भाशेन सारकें कोडोवन काडलेलें, सामकें प्युअर सारकें. 2 सॅम्युएल सेम तें सगळें एकूच प्रोवर्ब्स 35 ते ओदो सांगलें तेंच तितून तेंच मेवता. 2 सॅम्युएल 22-31 भितर तेंच तुका मेवता, सेम टू सेम. आतां मुखार या आमी मॅथ्यू 7 वर्स 24 भितर या. Therefore everyone who hear these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. म्हळ्यार देव सांगता, जेजू सांगता म्हाजी जी कोण उतरां आयकता आनी तेजे प्रमाणे चलता आनी ते प्रॅक्टीस करता, ते चलता, तो एक शाणो मनीस कसो आनी तेणें आपलें घर फोडपाचेर बांदलेलें आहा आनी तें फोडप जावन आसा. जेजू जाणा जावं शेत म्हाजे मोगाळ भाव भयणानो. आतां फिलिपियन्स 2:14-16 कितें म्हणटा तें 14-16. फिलिपियन्स 2:14-16. डू एवरीथींग विथआउट ग्रम्बलींग ऑर आर्ग्यूइंग. सगळें कितें कोत्ताय तूं तें सगळें तूं ओंजो नासतना कोर आनी भासाभास करनासतना. ऑर विथआउट आर्ग्यूइंग सो दॅट यू मे बिकम ब्लेमलेस. तुजेर कसलो दाग आसपाचेर पडना, कोणाच्यान तुजेर बोट भरपाचेर पडना. एंड प्युअर, सारको प्युअर आसपा जाय तूं. प्युअर जावन राव चिल्ड्रन ऑफ गॉड. सो दॅट यू मे बिकम ब्लेमलेस अँड प्युअर चिल्ड्रन ऑफ गॉड. ते देवाचे भुरगीं आमी आमची चोय कोणाच्यानीच एक आमचेर अशें बोट भरपाचेर पण ते भशेन आमी तें जिवीत जिवंक जाय. तें पवित्रपण जिवपाक आमी तें रायचस लायफ जिवपाक आमी ट्राय करपाक जाय. आनी देव आमकां तो आदार दिता पवित्रपणान जिवपाक. तसलें आनी आमी देवाची भुरगीं जावन रावपाक जाय. विथआउट फॉल्ट इन
इन अ वरपॅड अँड क्रुकड जनरेशन. म्हणल्यार हे जो आतांचो जनरेशन हो सारको आंकडो हो आंकडो तुमी आमी सगळीं जाणायच हो आंकडो तिंकडो जनरेशन आख्खोच आनी सामको क्रुकड जनरेशन. तेंचे भितर कशें कितलें सांबाळून तकली उजार करून रावचें पडटा, सारकें सांबाळून रावचें पडटा. देन यू वील शायन अमंग देम लायक स्टार इन द स्काय एज यू होल्ड फर्मली टू द वर्ड ऑफ लायफ. आनी मागीर तूं तेंचे मदीं मागीर सारको तूं स्टार कसो शायन जातलो, देव तुका शायन करतलो त्या लोकां मदीं. तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे जियो अशें जाल्यार ही देवाची उतराची पदवी. आतां मुखार साम 119 वर्स 130 म्हणटा, द अनफोल्डिंग ऑफ गॉड्स वर्ड्स. सगळीं उक्ती केल्लीं देवाची उतरां गिव लायट. उक्ती केल्लीं सगळीं देवाची उतरां ही सगळीं उजवाड दितात. अँड इट गिव्स अंडरस्टँडींग टू ऑल पीपल. आनी ही सगळीं देवाची जाणविकाय दिता, सगळ्यांक अंडरस्टँडींग समजिकाय दिता सगळ्या लोकांक. मॅथ्यू 4:4 म्हणटा, जेजू म्हणटा, इट इज रिटन नो मॅन शाल Jesus answered, it is written, no man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. आतां हें जेजून हें उतर कित्याक म्हणलें काय पत्तें, जेजू म्हणटा चोय पत्तो हें बरयलें म्हणटा, अशें करून बरयलेलें आहा म्हणल्यार इट इज रिटन, हें पवित्र पुस्तका भितर बरयलेलें आहा म्हणटा. जेजू म्हणटा एवरी मॅन शाल नॉट लिव ऑन ब्रेड. सगल्यांनी त्या ब्रेडाचेर आमच्यान जिवी रावूंक जायना, बट ऑन एवरी वर्ड दॅट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड. पण देवाच्या तोंडांतल्यान जें उतर भायर सरलें त्या उतरांतल्यान आमी जिवी रावतले. कित्याक हें जेजून हें उतर कित्याक काय म्हणल्यार तो चोय जेजू 4 दीस पवित्र आत्म्यान जेजूक 40 days डेजर्टा व्हरून सोडलो. तेन्ना मागीर जेजू 4 दीस उपाशी आसलो. तेन्ना मागीर सैतान येता आनीक जेजूक म्हणटा, ह्या फातराक तूं ब्रेड कर म्हणटा. आनी तूं तें ब्रेड कर, तूं उपाशान न्हिदली सो आतां ब्रेड कर. तेन्ना जेजू तेन्ना जेजू म्हणटा सगल्यांनी, तेन्ना जेजू म्हणटा चोय मॅन शाल नॉट लिव ऑन ब्रेड एलोन. फकत ते ब्रेडाचेरूच आमी ते जिती रावंक शकना, पूण एवरी वर्ड दॅट कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड. पण देवाच्या तोंडांतल्यान जें उतर त्या उतराचेर आमी जिवी रावताय. आमकां अशें ते देवाच्या उतराचेर जीव रावता. तो देवाचें उतर सांगता मरे जाल्यार तूं वयरसून उडी मार, तुज्या पांयाक पासून हांव मार लागपा दिवपाना. पूण तेजें उतर आतां जेजून म्हणलें तूं देवाच्या उतराचेर जीत रावतलो जाल्यार तेजें उतर तेकाच दिता पत्तें. अशें जाल्यार ताका सैतान कितें करता, जेजूक वयर व्हरता आनी म्हणटा तूं वयरसून आतां उडी मार. कित्याक तुज्या देवान तुका सांगलां, तुजें देवा तें उतर म्हणटा वयरसून उडी मार. तुका एंजल सायडीच्यान तुका दोनूय येवन दोग जाण धरतले, तुज्या पांयाक तुज्या बोटाक येयल्लो कुसकुड्यो तुजो मार लागपा दिना, मार लागपाना. पण तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, तुवें देवाक टेस्ट करपा जायना, देवाक टेस्टिंगा भितरच्यान घालपा जायना. कळ्ळें? तोवूय त्या उतराचो टीट फोट्यार तोवूय आन्सर दिवपाचो आसा. आमी त्या भाशेन उतरां उद्देशींच आन्सर दिवपाचो. कितेंय जालें देवाचें उतर उजार करपा जाय. देवाचें उतर उजार करपाचें. उतरां देवाचें उतर सांगता, देवाचें उतर हेंय सांगता. तर आमी देवाक आमी टेस्ट करची न्हू. सो ते प्रमाणे सो हें उतर जेजून कित्याक म्हणलें तें तुका सांगलां आतां. ओके, तर मुखार या मागीर तेन्ना मागीर तेन्ना कितें जाता, मागीर मुखार तो जेजूक मागीर अशें म्हणलें म्हणटा काडटा. जेजूक म्हणटा चोय हेंय तुमकां सांगता, हें मातशें कोडपा जाय मातशें तितून, कित्याक मातशें वदपाड जावपा शकना. मातशें स्टेटमेंट कंप्लीट करता. तो सैतान जेजूक मागीर वयर टेंपलाच्या वयर वता सारको आनी ऊंच सारको वता आनी ताका दाखयता संवसार सगलो म्हाज्या हातीन दिलो आहा, आख्खो संवसार. तो सैतान म्हणटा आपणा हातीन दिलो आहा, हो संवसार हांव तुज्या हातीन करतलो, सगळें तुका दितलो. तूं जर म्हाका भाव डावन करत जाल्यार, तूं म्हाका वर्शीप करत जाल्यार. तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, चोय वर्शीप द गॉड एलोन. परस्पर एकल्याच देवाक वर्शीप करपाचें. थंय कसलीं मोलादीक उतरां म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो जाण जाय, तूं कोणाक वर्शीप करता. जेजू सांगता आपल्या तोंडान, वर्शीप द गॉड एलोन. देवाक एकल्याक तूं प्रतिपाळ करतलो, देवाक एकल्याच तूं सर्व करतलो. वर्शीप द गॉड, सर्व द गॉड एलोन. त्या परस्पर जिवी देवा एकल्याक तूं सर्व कर. तो हकदार, त्या आर्गां मोहिमाचो हकदार फकत तो परस्पर जिवो देव. जाणा जावचें म्हाज्या मोगाळ भाव भयणांनो, व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो तो पॉयंट आहा. तर त्या पॉयंटांतल्यान जेजू कितें सांगतालो ताका म्हणटालो देखून सगळें जेवणाचेरूच ना, देवाच्या उतरांचेर.
देवाचें उतर म्हणटा कितें तें पयलीं जाण जावपा जाय. व्हेरी इम्पोर्टंट. तर आमी मुखार या Psalm 33:4 कितें म्हणटा तें चोवया. फॉर द लॉर्ड ऑफ गॉड इज रायट एंड ट्रू, ही इज फेथफूल ऑल ही डज. देवाचें उतर सदांच सारकें आनी सोच जावन आसा आनी तो सदांच विस्वासी. तो कितें करता तें सगळीं कामां भितर विस्वासी. म्हाजे भाव भयणांनो, देव आमचो सदांच विस्वासी. तुवें देवाक न्हू इल्लें करचें न्हू, देव तुका दोबरादान करता. देव सदांच आमकोड उलोवपाक आशेता. देव आमचे पासत रावला. देव आमचो मोग करता. जाण जावचें म्हाज्या मोगाळ भाव भयणांनो. देवाच्या उतरां प्रमाण जिवंक शिकोंक जाय. देवाच्या उतरांक मान दियाय. देवाचें उतर म्हणटा तें कितें पयलीं जाण जावपा जाय. व्हेरी इम्पोर्टंट. देखून हांव परत परत सांगता, पयत पुस्तक वाचाय, पयत पुस्तक वाचाय. देवाक मागपा जाय. वाचचे पयलें देवा कडेन मागपा जाय, देवा जेजू म्हाका आदार दी. म्हाका ती जाणविकायेन भर, म्हाका ती जाणविकायेच्या देण्यान भर. आनी जेजू कितें म्हणटा, तुवें जर स्वता तुज्या मनान सारकें खरें नीज काळजांतसून तूं मागशी जाल्यार तुका म्हाजें उदार मनान तुका तें आनीक तुजे भितर कसलें होत काडनासतना तुका हांव तें दितलों. चोय, तुजे भितर कसलो फॉल्ट पासून काडपाना. देवाचें उतर सांगता, तुजे भितर हांव कसलें फॉल्ट काडपाना. न्हय वान तें उदार मनान तुका हांव तें देणें दितलों. प्रोवायडेड दॅट तुवें उक्ते काळजांतसून, उक्ते मनान, काळजाच्या होलायसून देवाक उलो मारपा जावं. हेंच देवाक जाय. तुवें देवाक उलयलें जावं देवाक, आनी देव तुका जाणविकाय दिता. मागीर तुका सगळें ऑटोमॅटीक कळत येता. ऑटोमॅटीक जाता सगळें. चल मुखार या आमी मातशें फास्ट करया. आतां जॉन 7:38 कितें म्हणटा, हुएवर बिलीव्स इन मी, एज स्क्रिप्चर सेज, हॅज सेड, रिवर ऑफ लिव्हिंग वॉटर वील फ्लो फ्रॉम विथीन देम. तर जो कोण म्हाका विस्वासतलो, हुएवर बिलीव्स इन मी, म्हाजेर कोण विस्वास दवरतलो, आनी पयत पुस्तक स्क्रिप्चर सांगता, तेजे भितर व्हांवती जोर, जिवी व्हांवती जोर तेजे भितर व्हांवत आसतली. पवित्र आत्म्याची व्हांवती जोर, जिवी जोर तेजे भितर व्हांवत आसतली. तर मागीर परतून Psalm 56:4 म्हणटा, 56:4 म्हणटा, इन गॉड हूज वर्ड आय प्रेज, इन गॉड आय ट्रस्ट एंड आय एम नॉट अफ्रेड, वॉट कॅन मेर मोर्टल डू टू मी. तर देवाचे भितर हांव देवाक वाखाणी दिता, आनी देवा भितर हांव देवाक विस्वासता, आनी हांव कोणाकूच भियेना. वॉट कॅन मेर मोर्टल डू टू मी म्हळ्यार वस्कोत मनीस कितें करूं शकता. खंयचेच मोर्टल ज्यो काबार जावपा, नाश जावपाची वस्त, ती कोणाच्यान मागीर कितें करपा जाता. तर उरलेले म्हाजी दुनिया उरलेले म्हाजे भाव भयणांनो, हो तुमकां सांगलो आतां वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 3. आतां पार्ट 4चेर वयता. दुसरे पार्टा सांगता, कित्याक व्हिडियो म्हाका चड व्हडलो करपा नाका देखून. सो दुसरो पार्ट 4 भितर उरलेलें हें चोयात तुमी. मागता म्हाजें जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. देवा जेजू आशिर्वाद घाल सगल्यांक सन्मिकाय मेवपाक, आनी तुज्या उतरां प्रमाण चलपाक देवा जेजू बेसांव घालता सगळीं आमच्या भाव भयणाचेर. काकूट कर तेंची, आनी जो खंय तेंच्या मनाचेर चिंतनेचेर तेंचे कसलोय पड्डो पडता म्हाजे देवा जेजू, तो पड्डो कुशीक काड म्हाजी दुनिया देवा जेजू. तुवें कुशीक काडल्या शिवाय ते कुशीक तेंक सन्मिकाय मेवपाना. तूं जावन उक्तो जावपा जाय म्हाजी दुनिया देवा जेजू, आनी तुवें तेंक सन्मिकाय दिवपा जाय. तेन्ना तेंक ती सन्मिकाय मेवतली. म्हाजी दुनिया देवा जेजू काकूट कर तुज्या सगल्या भुरग्यांची, आनी तेंक सन्मिकाय दी. आनी म्हाजी दुनिया देवा जेजू तुजें उतर म्हणटा, तुज्या उतरान सांगलां म्हाजी भुरगीं नश्ट जालीं, तेंकां जाणविकाय ना जावन. देखून म्हाजे देवा जेजू मागता, म्हाजे जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ही जाणविकाय तेंकां दी. तेंकां खोडीत कोर, तेंकां जाण जावं दी. मागता म्हाजे जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन.